आसतना फुक्या मोगा देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उतर कानाच्या आयसीव आमचो उलयतलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. हे मीस पेटयलाक जुजे आर नोरोनिया हाच्या आत्म्या खातीर मोगळा भाव भयणीनो, मनशाची इश्टागोद आनी संबंद देवा बापा सवें करूंक जेजू मागणें करूंक शिकयता आनी त्या मागण्यांत जायतीं मोतयां आसात. ह्या संवसारांत देवा बगर आमच्यान कांयच करूंक जायना. दिसपटो गिरास देवाच्या आशिर्वादान आमकां मेळटा. गुप्ती बापाक मागणें करतना देवाचें पवित्र नांव आनी ताची खुशी पाळटना देवाचें राज ह्या संवसारांत स्थापता. तोच देव आपले पवित्रताये वरवीं आमकां वायट ताळण्यांतली निवारता आनी आपले कृपेन भरता. ह्या मिसान आमी देवान आमकां भरपूर पास घातल्यार पुरो दिल्यार पुरो म्हणून मागुया. आमचे शेतकामती तेमचे शेत कामकूंक पावसाची गरज, आमकांय पावसाच्या उदकाची गरज. सो देवान आमकां पावसा वरवीं आपलो आशिर्वाद घालूंक ह्या मिसान मागुया. हे पवित्र कूट फावो ते परी समारंभ आमची पातकां वळखून घेवया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यवान जावपाक मारये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सोबेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुज्या मोगाची तीर बुन्यादीर तूं सांबाळटाय तांकां तुजी मजत केन्नाच उणी करिना. देखून सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुज्या पवित्र नांवाची स्तुती करूंक आमकां निर्मी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. तेन्ना एलिजा प्रवादी एक उजो कसो उठलो आनी ताचें उतर उज्याचे चुडी भाशेन चलतालें. ताणें ताचेर बूक हाडली आनी आपले उर्बेन तांचो भस्म केलो. सर्वेस्पराच्या उतरान ताणें अंतराल दांपलें आनी 3 फावटीं ताणें उजो पडोसो केलो. एलिजा, तुज्या कर्तुत्वांनी तूं कितलो म्हूण मोहिमेवंत आनी बोडाय सांगूंक तुका कारण आसा तशें आनीक कोणाक आसा. भोव व्हडत्या देवाच्या उतरान एक मोडें तुवें जिवंत केलें आनी पातालांतलें वाटायलें. राजांक तुवें निसणटणांक पावयलें आनी ओकून दवरलें. उज्याच्या भोंवऱ्यान आनी उज्याच्या गड्यांनी ओडलेले गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जोरान पेटचे आदींच तोंडावंक
आवय बापायचीं काळजां आपल्या भुरग्यां वाटेन ओडून हाडूंक आनी जाकोबाचीं कुलां परतून स्थापूंक निसणटणाच्या बाकितांनी नेमलोलो आसा तो तूंच. तुका पळयतात तीं आनी मोगान मेल्यान तीं सुभागी, कित्याक आमकांय जिवीत मेळटलें. एलिजाक एका भोंवऱ्यान लिपयलो आनी एलिजेव ताच्या गुणान भरलो. आख्ख्या ताच्या जिवितांत खंयच्याच राजान ताका हालोवंक जावंक ना आनी कोणाच्यानूच ताका दोमावंक जालें ना. ताका कांयच कोटीन म्हूण नासलें आनी मरणान पर्यंत ताचे कुडीन बाकीत केलें. आपल्या जिवितांत ताणें विजमितां केलीं आनी मरणान ताच्यो कोरन्यो ओचोऱ्यांच्यो जाल्यो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, बऱ्या मनशानू सर्वेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात. सगळीं म्हणुया. बऱ्या मनशानू सर्वेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात. सर्वेस्पर राजवट चलयता, प्रितूम मुरगोटू, दीप आनी जुवें आसात ते सगळे आनंद बरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी कालोख, प्रमाणीकपण आनी नीट, ताचे सोदरेचे कांबे. जबाब. बऱ्या मनशानू सर्वेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात. ताचे फुडें एक उजो बोगबोगून येता आनी सोरभोंवती ताच्या दुस्मानांक गिरासता. ताची जोगलां संवसाराचेर उजवाड घालता, प्रितूम पळयता आनी कडकडटा. जबाब. बऱ्या मनशानू सर्वेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात. सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार पोरवोत मेणा वरी कोडटा. अंतराल ताचे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब. बऱ्या मनशानू सर्वेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात. मुर्ती पुजा करतात तीं सगळीं आपल्या कुड्या देवांची बडाय सांगतात. तीं लोजेक सांपडटात, कित्याक सर्वेस्परा मुखार सोरपट पडटात सगळे देव. जबाब. बऱ्या मनशानू सर्वेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. देवान तुमकां आपली आपणायलोलीं भुरगीं जावच्याक देणें दिलां. आबा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो मारूंक तुमच्यान आतां जाता. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवें आसूं. माथेबा प्रमाणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशां परी उतरांचो बडबड करूं नाकात. उतरांची चड बडबडणी करून आपले मागणें आयकूंक येतलें अशें तांकां दिसता. तुमी ताचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचें आनी आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें, आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बोक्षिता तशी आमची पातकां बोगस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिसात जाल्यार तुमचो सर्गींचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिसिना जशात जाल्यार तुमचो सर्गींचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. सोम्याचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळा बाबा भयणीनो, सगळी आमची प्रार्थना मागणी दोन तरेची असतात. एक देवाची प्रशंसा करता, दुसरे विनवती करता देवा लागीं आमी मागता. आनी हे आज सुम्यान जेजून आमकां शिकयलें प्रार्थन आमच्या बापा हेतून 7 मागणी 7 विनोत्यो आसात. आनी ते प्रत्येक 7 विनोती फाटल्यान देवाची प्रशंसा आसा. जो देव आमकां कोण आनी कितें तेची आमी प्रशंसा करता. आनी जेन्ना आमी देवाची प्रशंसा करता, देवाक आर्गां दिता, त्याच्या फाटल्यान आमची विनोती आसता देवा लागीं. देवा लागीं आमी मागता बरीं मनशां जावं, देवाच्या इमाजीन आमकां रोसल्यान सुद्दां देवा भाशेन जावं. आनी प्रत्येक आमची मागणें प्रत्येक आमची विनोती जावन आसा देवाक आमी कोण जावंक जाय पळय ते त्याच्या येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत जावं. देवाची कृपा मागता, देवा लागीं विनोती करता. आनी जितले पवित्रताय देव आमकां प्रकट करता तितले पावटी देवाच्या मोगान देव आमकां ओडून व्हरता. आनी जितले पावटी देव आमकां आपलें रूप आपली येवजण दाखोवन दिता तितले पावटी आमी देवाचाय एक मनाची आनी एक काळजाची जाता. ताचे सवें ताचे मोदें देव आमकां सांबाळटा, सुरक्षीत दवरता. जें आमकां गरजेचें तें आमकां दिता. आनी ताचे हावेस ताचे आशा आमच्या कडून तो घेता. आनी ताचो मोग आमकां सोडिना. मीतमेर नासलेलो मोग सदांच दिता, पूण आमी त्या मोगा पासून धांवता. देवाचो मोग आमी स्विकारूंक तयार ना आनी जायते पावटी आमी पातकांत पडटा. पूण देव आमकां सोडिना, आपली मनसुबी दिता, बक्षिता, पोत्तून आपल्याच्या गोपान आमकां घेता, वायटा पासून निवारता. सो जायते पावटी हेंच मागणें आमी दिसनी बडबडूंक शकता. कितें जाय तें कितें नाका तें आमकां खबर ना, दिसनी देवा तांय बडबडटा. पूण जेन्ना आमी एकत्र येता आनी हे मागणें करता तेन्ना देव आमचें आयकता आनी आमी देवा तांय ठामपणी मोगान देवाची प्रशंसा करता, देवा लागीं विनोती करता. भाव भयणी कशीं आनी हो देवाचो मीतमेर नासलेलो मोग आमी शेवता. आनी देव आमकां बक्षिता, आमकां सदांचो गिरास आमकां दिता.
गीत गाऊया C2 पानाचो अंक 28, C2 पेज 28. आमची भोळे मोरदाना Loyal Bapa muy moga Tachi volvi amka po Uvitatmya devonie Dana amchi sosarcha Jesus ove amcho yo Deva kalsa आवडच्या म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापा लागीं मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र कश्टा देवा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा फारीकपणाचो आनी वाकाणणेचो आमचो योद्न प्रसन्न जावन मानून घे. ह्या वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध जावं आनी आमच्या काळजाची भक्ती तुका मानता तसली कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसो तुमची काळजां उबारात. आम्ही सर्वेस्पराताय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सृश्टींत आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलें. मनशाक तुज्या सारक्याचो आनी रुपाचो रचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घातलोय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाकाणूंक तुवें रचलोल्या सोकटाचो तुज्या नांवान कारबारी जावंक तुवें ताका नेमलोय. देखून संतोसाच्या उमाळ्यांनी बरोवन सर्गींच्या सोल देवदूतां सांगाती आमी आनंदान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर देव स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान होसाना उत्सर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा खरंच न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. कोश्ट मरोन सोसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट सोम्या आमी मोडो खाता आनी कालशीं पियेता. तितले पावटी तूं परत येसो तुजें मरण घडघडटा.
देखून सर्वेस्परा समिया जेजूच्या मरणाच्या आणि पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालती खायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवन बापा आनी फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्ल्या बरोबर तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचो उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताच्या ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकवटान देवा सोर पदवीदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरवाशान वतरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाखांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तुवें म्हज्या घरा फावना पूण उतर मातुलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत गावुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुज्या भोव ओमळीक मास रोगत म्हजें शिवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन.
गीत गावया D16 पानाचो अंक 50 D16 पेज 55. Jezu moja, kilkor mozo otmo, munshang zalia, pachivi tu titli, turi tuje, kalismo altore, makatoso, surun mutsunaka, turi tuje, kalismo altore, makatoso, surun mutsunaka, tanbuk laglia, moja otmiam Jezu, moje cantus, sorga velia udia, ye Jezu ye, Rauta, tuji shivai, kosmos makachuna, ye Jezu ye, tukashun rauta, tuji shivai, kosmos makachuna. सर्वेस्परा सोमेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलेले आसात. सगळ्यांक तूं फावो त्या वेळार पसंत दिताय. प्रार्थुया. सर्वेस्परा पवित्र कुडी रक्ताच्या उमळीक जेवणान तुवें आमकां नवो जीव दिलाय. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेतल्ले आमकां तुजे दोयाळायेन आनी खात्रेन सोडवण बगूंक पावय म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सान फ्रांसीस शावेराक मागणे. सान फ्रांसीस शावेराक जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळ्यांक लासताले. देखून जेजूचे नांव आनी सगळ्यांची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय.
ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन बोललो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कोसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक वाचताव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती विनोती मागता. मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाळदी पावय म्हूण मागता. सोपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवय बापाक वागणटा. आमीन. गीत गावया U1 पानाचो अंक 230 U1 पेज 230. आमच्या साम्राशी शाबेरा उदे दूज वाडायलोल्या बोलादी तूं आदारा आमच्या गांवान आमच्या घरा माय बाय पोताक सोडून आयलो खरो बाबा आमकां हाडलो कोश्टोन गामून पोरगोट केलो आमचे मोदे जोडून मेलो आमच्या साफ्राशी शाबेरा उदेनूच वाडायलोल्या बोलादी तूं आदारा आमच्या